सी हो विषय जो आसा आयज खरें म्हाका उमेद आयली कशें सांगूंक शकता, कारण न्यूली अपॉइंटेड चेअरमॅन ऑफ GSIDC बाब मायकल लोबो हांगा आयिल्लो आसा आनी हो जो विशय फाटले 3 असेंब्ली सेशन जालेले आसा हांव घेत आसा. प्रत्येक सेशनाक मुद्दम तुमी सुद्धा व्हिडिओ पळोवंक शकता की रिगार्डिंग द म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मॉर्गा खातीर आमी जायते फावटी हो विशय हाडलेलो आसा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस विथ रिगार्ड्स टू द हेल्थ डिपार्टमेंट. मॉर्ग 12 स्लॉट्स आसा, 12 हे कंपार्टमेंट्स आसा फॉर 12 बॉडीज. म्हाका याद येता कोविडाचे थोडे बॉडी म्हाका दिसता फाटले 2-1.5 वरां पयलीं काडलेले आसा. दे वर सम बॉडीज ज्यो फ्रॉम कोविड अनआयडेंटिफायड बॉडीज दे वर स्टक इन द मॉड. सो 4 आय थिंक आउट ऑफ द 12 स चालू ना, ऑल आर फंक्शनिंग. 12 चालू आसा. बाब मायकलान आयज मुद्दम म्हापशा आयलेले आसा आनी तेंच्या लिडरशिपा अंडर वी कॅन बी अश्युअर्ड दॅट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वील गेट अ फुल फ्लेज न्यू मॉब. ही हॅज कम हियर मुद्दम आयलेलो आसा आनी चेअरमॅनशीप म्हाका दिसता 8 दीस जावन गेलेले आसा टू इन्क्रीज कॅपॅसिटी फ्रॉम 12 टू अराउंड 20-24 जाता तितले टू मेक शुअर दॅट एटलीस्ट उत्तर गोंयान जितले बॉडीज येता फकत उत्तर गोंय बार्देजाचे तरी बॉडीज जे येता तांकां खंय तरी एक आमी म्हणटा की लास्ट रायट्स जे आसा मनशाचे तो जेन्ना ह्या संवसार सोडून वयता ताका खंय तरी एक रिस्पेक्टान आमी बरे पद्दतीन ताका जर काडूंक शकता. आय थिंक दॅट वील बी द बेस्ट वे टू रिस्पेक्ट वन्स फॅमिली. म्हाका खबर आसता फॅमिलीचे जायते सेंटिमेंट्स आसता विथ रिगार्ड्स टू लुजींग अ लव्ड वन. And I think there has been a huge injustice to everybody living around District Hospital Mapsa. When I say District Hospital Mapsa, I am not speaking about Mapsa constituency, but the entire Bardes Taluka as well as Penne Taluka. थोडे बिचोलचे सुद्धा लोक हांगा येता. आमकां जायते फावटी फोन आयलेलो आसा की मॉर्गान जागो ना, आमकां GMCन धाडटा कितें ना कितें करचें आनी पोवचें म्हणून. सो वी हॅव समटायम्स प्रोवायडेड मोबायल मॉग, समटायम्स वी हॅव प्रोवायडेड वेरियस अदर फॅसिलिटीज टू मेक शुअर दॅट त्या वेळाचेर खंय तरी फॅमिलीक खंय तरी सपोर्ट गावचो म्हणून. पण आयज एक बरी गजाल बाब मायकल हांगा आयलेलो आसा. तेंचे डिपार्टमेंटा अंडर जशें आमी हे प्रायोरिटीजर घेवंक शकता, कन्सिडरींग इट इज पार्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेस एंड इज अ व्हेरी सेन्सिटीव टॉपिक. आय एम शुअर दॅट ही विल डू जस्टिस टू दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ बार्देज अँड इट्स सराउंडिंग्स. आयज आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा भेट दिल्या. लास्ट 1 week we were discussing on this topic with Health Minister Vishwajit Rane Bab and our Honorable Chief Minister. आणि आमी सांगले ताका की बार्देज पेडणे हे सगळे लोकांक त्रास जाता म्हणून. जेन्ना कोण आपलो घरचो मनीस भायर पडटा आनी तेजी फॅमिली खंय तरी भायर आसता, अब्रॉड आसता आनी तांकां येवपाक 2 दीस लागता, तेन्ना ही बॉडी प्रिजर्व करची पडटा. आनी जेन्ना प्रिजर्व करची पडटा तेन्ना पणजे वचपाकूच 2 वरां लागता ह्या दिसांनी. पेडणेचे पणजे वयता म्हणसर रोडेज लागता म्हणजे GMC. सो फास्ट आनी जाता तितले लागीं बॉडी प्रिजर्व जावची आनी तितून हो आदलो मॉर्ग जो GSIDCन बांदलेलो आदी आनी हो कॅपॅसिटी 12 आसा आनी तितून केन्ना केन्ना 4 मोडटा. जे 1 युनिट मोडत जाल्यार 4 बंद जाता. त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट केला चीफ मिनिस्टराक आनी हेल्थ मिनिस्टराक. हेल्थ मिनिस्टर म्हणालो GSIDCन आदी बांदला, आपल्याक ऑब्जेक्शन ना, तुमी करा म्हणून. CMन परवानगी दिली कित्याक दीस इज नेसेसिटी. ही बेजीक नेसेसिटी सरकारान दिवची पडटा आनी त्या खातीर आयज GSIDCचे ऑफिसर्स हिंगासर येयल्ले आहा. आमची हिंगासरली मॅडम जी हिंगासरली हेड आहा ती हिंगासर येयल्ली आहा. आमकां दाखयला तेणी रिक्वायरमेंट. तेंचेय ऑफिसर्स हिंगा येयल्ले आहा एडमिनिस्ट्रेशनाक. आनी म्हाका दिसता हे जाता तितले बेगीन वी वील टेक अप द वर्क अँड फीट टोटल न्यू मॉर्ग इनसायड, म्हणजे न्यू मॉर्चरी कंप्लीट. आनी हितून जे आता आदी टेक्नॉलॉजी आसली ती आता चेंज जाल्ली. हे केल्ले आमी 2011 10 to 11. आता खूब वर्सां जाली हेका. सो अशें आमी आयकता की मॉर्चरी शूड नॉट क्रॉस मोर दॅन 8 years. म्हणजे जेन्ना हे करता आमी डेड बॉडी प्रिजर्व करतात ते आउटडेटेड जातात, ते ओन आउट जातात आनी तांकां एवरी 7 years 8 years म्हणजे रेग्युलर मेंटेनन्स करून ते 8 वर्सांनी चेंज करून आनी ते आतां टायम येयल्लो आसा चेंज करपाचो. आनी त्या खातीर आमी हे कंप्लीट अप टू इयर 20चो असो प्रोविजन म्हाका दिसता आमचे GSIDCचे ऑफिसर वील मेक द प्रोविजन आनी बरो एक्झॉस्ट सिस्टम घालून
हो आमी आमच्या बार्देस पेडणेचे लोकांक आनी दुसऱ्याय लोकांक जे कितें नॉर्थ गोवाचे हिंगासर बॉडी फुडें दवरूंक सोदतले, कोणाचो भायर पडलो फॅमिली मेंबर जाल्यार हिंगासर हाडून ते दवरूंक जाता आनी त्या खातीर ही अपग्रेड जावपाची गरज आसा. आनी हिंगासरलो आमदार ताका इमिडिएटली कॉल केलो की फाटल्या दिसांनी ताणें हो इश्यू घेतलो एसेंब्ली म्हाका उगडास आनी खुबशे लोकांकूय त्रास जाले. आमकां फोन येता की आमकां बॉडी व्हरोन जीएमसीन दवरची पडटा. सो आयज हें पयलें काम GSIDC आमचे म्हापशान करता, कित्याक म्हापसा म्हणजे आमचे आख्खे बार्देस आनी नॉर्थ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हिंगासर हें अपग्रेड जावचें आनी तेजे भायर आनी कितें काम पासून आहा जाल्यार CMची परवानगी घेवन हेल्थ मिनिस्टराची परवानगी घेवन बेगीतल्या बेगीन हिंगासर जावचें, कित्याक लोकांक हेल्था खातीर कांयच उणें जावंक जायना. जे हेल्थ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे लोकांक दिता सुविधा दिता तितून कांय उणें जावंक जायना. त्या खातीर आयज आमी स्पेशली हिंगा येयल्ले.